नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। परवाने घेनासतना महाराष्ट्रात सुरू केले विर्डी धरणाचे काम। शुक्रार मेरेन गोयची लवादा मुखार याचिका। शापोरा न्हयचेरी प्रकल्प करपाचो प्रयत्न। बार्देस दिवचल उरतली तानेल्ली। मोविन वालंका सार्दीन आनी रवी आड काँग्रेसीची शिस्तभंग कारवाय सुरू। दर एका कागाळीचे पुरावे एकठांय करपाक सुरवात। 15 दिसा उपरांत परत बसका। कार्यकर्ते थळाव्या फुडाऱ्यांच्यो कागाळी। मोदीचेर घाल्ले वादग्रस्त फेसबुक पोस्टावेल्यान देवूची क्रायम ब्रांचीन 7 वरां चौकशी। लॅपटॉप हार्ड डिस्क डोंगल केलो जप्त। परत मात आपयलो ना पुलिसांचेर सोशल एक्टिविस्टांचो दबाव। काबदेराम धिंड केशींत 3 जाण अजूनही फरारी। पुलिसांच्यो फक्त घरा फावटी। काँग्रेसीक पुलिसांचेर दुबाव। खबर आसून चल्ल्या दाखयली पळय विरोधी पक्षाचो आरोप। आणि दाबोळी विमानतळावेल्या टॅक्सीवाल्यांची केस्तांव सोडूंक सगळ्यो टॅक्सी काळ्यो हळडुव्यो करपाची येवजण। वास्को आमदाराचो प्रस्ताव, मात टुरिस्ट टॅक्सीवाल्यांचे थारना। खबर विस्तारान। महाराष्ट्र सरकारान सगळे कायदे माड्डून चालू केल्ले विर्डी धरणाचे काम बंद उडोवंक गोंय सरकार म्हादय लवादा मुखार अर्ज घालता। शुक्रार मेरेन सरकार लवादा मुखार वतलो। धरणाचे काम करताना महाराष्ट्रान कसलेच परवाने घेतिल्ले ना म्हूण गोंयचे ॲडव्होकेट जनरलान प्रुडंटाक उलोवन दाखयलें। सासोले शापोरा न्हंयचे उदक वळोवंकय महाराष्ट्रान सुरवात केल्या। तशें केल्यार आमठाणे उदका प्रकल्प बंद पडटलो आनी बार्देश दिवचलेक उदकाचो थेंब मेळचो ना। 2007 वर्सा महाराष्ट्राचे विर्डी धरणाचे काम बंद उडयल्ले। मात महाराष्ट्र सरकारान त्या धरणाचे काम फाटल्या 3 म्हयन्यां सावन परत सुरू केला। गोंय सरकारान हे प्रकरण म्हादय लवादा मुखार व्हरपाचे थारायला। शुक्रार 6 जून मेरेन गोंय अर्ज घालतले। विर्डी प्रोजेक्ट जो पळय आसा तो महाराष्ट्र सरकारान 2007 कन्सीव केल्लो। तेन्ना गोवा गव्हर्मेंटान ताका नो ऑब्जेक्शन दिल्लें। Maharashtra government changed the place on its own. Even to that, the Goa government never objected. So this is very unfortunate and a pathetic affairs in the state of Goa. That permission was withdrawn subsequently. Goiche pe sagre drinking water asa. They are all dependent solely on Virdi, the water coming from Virdi via Virdi. Maharashtra government had stopped the work on Virdi when this tribunal was constituted. In the last 2 to 3 months, they have started the work by putting lot of man and materials. One is, it is an interstate river, so you can't do any work on that particular river even within the basin, even for drinking water, without the consent of the other state, riparian state, or at least you need the permission from the central government to divert or whatever, to utilize that water. 3, you don't have the planning commission's approval. 4th, you don't have environmental clearance. 5th, you don't have the water resources department clearance from the central government. When the Goa government realized this and it was brought to the notice of the government, we immediately have taken steps to file a IA before the honorable tribunal, because this issue is also referred to this particular tribunal as regards it's a tributary of Madai, so Maharashtra is also a party here. Therefore we have taken it up, the IA, to stop the work immediately. In any case, the water should not be diverted. Tomorrow, day after tomorrow, by 5th or 6th, it should be filed before the tribunal. सासोले हेडूसवाडयेर जावपी शापोरा न्हंयवेल्या महाराष्ट्राच्या प्रकल्पाक लागून गोंयचो आमठाणे उदका प्रकल्प बंद पडटलो आनी बार्देस आनी दिवचल तालुक्याक पिवपाक उदक मेळचें ना अशी भिरांत पर्यावरण जाणकार राजेंद्र केरकारान उक्तायली। हे सुवातेची गोंयचे पर्यावरण वावुरप्यांनी सोमारा पळोवणी केली। जेन्ना तिका शापोरा नदी म्हणटात अशी 3 नांवान वळखली वचपी तिळारी, शापोरा आनी कोलवाळ ह्या न्हंयचें अस्तित्व जें आसा अस्तित्व बिकट जाल्लें आसा ह्या धरण प्रकल्पाक लागून आनी एकंदर जॅकवेल आनी महाराष्ट्र सरकारच्या ह्या एकंदर व्हडल्या प्रकल्पाक लागून ही न्हंय जी आसा ह्या न्हंयचें अस्तित्व जें आसा हें अस्तित्व कठीण जाल्लें आसा। हें पंपिंग करून उदक जें आसा हें आमठाणे जें धरण आसा थंय व्हरतात आनी हें उदक जें आसा हें बार्देस तालुक्यांतल्या जायत्या लोकांक पिवपाचें उदक म्हणून वापरता। महाराष्ट्र सरकारचो जो प्रकल्प आसा धरण तो जर पूर्णत्वाक गेलो जाल्यार बार्देसांतल्या लोकांक जें उदक मेळटा तें उदक मेळप कुस्तार जातलें आनी एकंदर हो जो प्रकल्प आसा तो प्रकल्प धोक्यान येतलो। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी उदय परब।
लोकसभा वेंचणुकेत पक्षविरोधी काम करपी फुडाऱ्यां आड कारवाय करपाची प्रक्रिया काँग्रेसीन सुरू केल्या। काँग्रेसीचे शिस्तभंग समितीची पहिली बसका सोमारा जाली। तांचे कडेन माविन गुदिनो, वालांका आलेमा, फ्रांसीस सार्दिन आनी रवी नायक हांचे आड कागाळी पावल्यात। फुडली बसका 15 दिसांनी जातली। पयले फावट काँग्रेसीची शिस्तभंग समिती गंभीरतायेन कामाक लागल्या। लोकसभा वेंचणुके वेळार ज्या फुडाऱ्यांनी पक्षा आड काम केल्ले ताचेर कितें कारवाय करपाची हे विशीं बसकेत भासाभास जाली। 4 मुखेल फुडाऱ्यां आड समिती कडेन कागाळी आयल्यात। माविन गुदिनो, वालांका आलेमाव, फ्रांसीस सार्दिन, रवी नायक। आज जी आमची मीटिंग झाली ती पहिली मीटिंग झाली। ऑल द मेंबर्स ऑफ द डिसिप्लिनरी एक्शन कमिटी वर प्रेजेंट फॉर दिस मीटिंग and we have discussed what was needed to be discussed. We have gone through all the complaints and whatever was there we have gone through it. We have discussed the mode of our further action and we are going in the right direction, and at the right time we will share the information with you. But we have been strictly told by the chairman that we are not supposed to speak out to the press anything, because everything has to fall in place. Our meetings are today was the preliminary round. काँग्रेसीचे कार्यकर्ते, थळावे फुडारी आणि प्रसार माध्यमांकडच्यान जी माहिती मेळ्ळ्या ती सगळी समिती कडेन पावल्या। समोरचे बसकेत जाले अशें दर एका फुडाऱ्याक आयिल्ल्यो कागाळी तपासल्यो। दर एका कागाळी कडेन संबंधीत पुरावे एकठांय करपाचें काम। पुरावे मेळटकच थारतली फुडली कारवाय। कितें कारवाय करची हाचेर बसकेत मतभेद। पुराय तपासा उपरांत कारवाय थारावपाचो निर्णय। फुडले 15 दिसां उपरांत परत हे समितीची बसका जातली। माविन गुदिनोन जाहीरपणान भाजपा खातीर काम केलां, तशें तांणी सरळ उलोवन दाखयलां। फ्रांसीस सार्दिनान पक्षा खातीर कामच केलें ना। चर्चिलान बंड करतकच वालांका युवा काँग्रेस अध्यक्ष आसूनय गोंयांत प्रचाराक आयले ना जाल्यार प्रचार करतना गुड्डलसावां केली असो रवीचेर आरोप आसा। पणजेच्यान आमचो सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओंकार फळारी। नरेंद्र मोदीचेर घाल्ले वादग्रस्त फेसबुक पोस्टाचे केशी देवू चोडणकार सध्या अटक जायनासतना सुटला। क्रायम ब्रांचीचे सायबर सेलान ताची सुमार 7 वरां चौकशी केली, मात ताका चौकशेक परत आपयल्लो ना। ताचो लॅपटॉप, हार्ड डिस्क आनी डोंगल पुलिसांनी ताब्यांत घेतला। चौकशेचें कॅमेरा रेकॉर्डिंगूय केलां। नरेंद्र मोदीचेर घाल्ले वादग्रस्त फेसबुक पोस्टावेल्यान देवू चोडणकाराची चौकशी सुरू जाल्या। सोमारा सकाळी तो आदोगादाक घेवन क्रायम ब्रांचीचे सायबर सेला मुखार चौकशेक हाजीर जालो। देवूक अटक करीत म्हूण सोशल एक्टिव्हिस्टांचे सध्या पोलिसांचेर चेपण येवंक लागला। ताका तेंको दिवंक कांय एक्टिव्हिस्टूय क्रायम ब्रांची कडेन पावले। देवूची पोलिसांनी 7 वरां चौकशी केली। चौकशेचे कॅमेरा रेकॉर्डिंग केलें, ताचो लॅपटॉप ताब्यांत घेतलो, डोंगल आनी हार्ड डिस्कूय जप्त केली, मात ताका चौकशेक परत आपयल्लो ना। देवूक अटकपूर्व जामीन कोर्टान हे पयलींच नाकारल्या। चौकशेक आयिल्ले कडेन देवू मिडिया कडेन उलयलो। I have deep respect for the Constitution of India and would like to cooperate with the police within the framework of the Constitution. That's all. So, what was the reason for putting post on Twitter? There are elements which are against the Constitution of India. So my post was against those people who want to demolish the Constitution of India. What he was asking a detailed question. What were the contents? Why you have reacted in such a way? So we have explained that Pramod Mutalik was inducted in BJP, and it was reaction to Pramod Mutalik induction. Soon after he was expelled from BJP, we have removed that post. So everywhere we have cooperated. Now they have attached our laptop and dongle and this hard disk. CIIचे गोय फाट्याचो आदलो अध्यक्ष आनी भाजपाचो बरे मागपी अतुल पै काणेन देवू आड पोलीस कागाळ घाल्ली। देवूचे पोस्टावयल्यान सोशल वेबसायटीचेर सध्या 2 गट जाल्यात। एक ग्रूप म्हणटा सरकार व्यक्ती स्वातंत्र्याक हात घालता, दुसरो म्हणटा सोशल मिडिया बदनामी करपाचें माध्यम जावंक जायना। मात देवूचे चौकशेत पोलिसांचेर सोशल प्रेशर येवंक लागलां इतलें खरें। देवूच्या प्रकरणांतल्यान आमी एकूच धडो घेवपाक जाय की जो कॉमन लोक आसा तेजे आवाज हांगा कितले सरकार खंयचे येवं कितें करूं आवाज दाबूंक शकना। ताणें 7 वरां क्वेश्चनिंगाक आपल्याक सबमीट केलें आनी अजून पर्यंत ताका अरेस्ट करूंक ना आनी परत इंटरोगेशनाकूय आपोवंक ना। सो इट प्रूव्स दॅट ही जी केस जाली ताचेर बोवाळ चड जालो आनी
आम्ही पहिली पासून म्हणटा इट वॉज एन अटेम्प्ट टू इंटिमिडेट somebody from talking against certain people on Facebook, which we were protesting. देऊक सध्या तरी पोलिसांनी चौकशे खातीर परत आपयल्लो ना. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी. घेऊ एक व्यावसायिक विसो.